आख्या पवित्र पुस्तकांत जोना प्रवादीची काणी बारीस प्रमुख पात्र केळता. सत सांगचें तर जोना प्रवादीक निनिवेच्या लोकांन बाचाव जावचें नाका आसलें, पूण देवाक निनिवेकारांनी बाचाव जावंक जाय आसलें. आपल्या प्रवाद्यान ना कुशी दाखयल्यारी ताची पाठ सोडी नासता निनिवेक धाडून थंय ताचे मुखांतर देवाचें उतर परगट करून मोगाळ देव लोकांच्या जिणी बदलापाक कारण जाता. निनिवेकारां संबंधी जोना प्रवाद्याची जिणी बदलापाची काणी देखून जोना म्हणटाना जिणी मोती घेता. जिणी नवी, जिणी बदलल्ली, जिणी देवाच्या प्रवाद्याक अशें देवाच्या उतराक आयकून खोटेपणाक पाठ केल्ली, जिणी देवान कळीत केल्ली ताचीच कुशी कार्यारूपाक हाडली आनी जिणी चड आनी चड करून देवाच्या प्रवाद्याक, देवाक आनी ताच्याच संदेशाक स्वीकार केल्ली. अशें जोना प्रवादी एक खुणा देवान हाडलेली बाचावी स्वीकार केल्ल्याची आनी जिणी बदलापाची. पातक्यांक सोदून आयलोलो जेजू पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमना म्हणलो संदेश दिवन एक वर्ती खुणा जालो. पातका कोंडान बुडलेली निनिवेकारां जिणी बदलून बाचावी जोडतात, पूण देवा तावनून सायलेल्या जेजूक स्वीकार करूंक आनी तसो जिणी बदलापाचो संदेश स्वीकार करूंक लोक आनी तांचे मुखेली चलवतात. हो विपर्यास. जोनाची शिकोवन आयकून निनिवेकारांनी आपली जिणी बदलली म्हणलें उतर आयचे सुवार्थेचो सारस सै. प्राजिताच्या काळार हिंस जेजूची उतरां ह्या काळाक दिशा दाखयतात. जिणी बदलापाक वत्तू दिनासल्ल्या आपल्या काळाच्या लोकांक न्याय तीर्प दिवंक आनी जडते दिसा तांचे विरोध वाकमूल दिवंक जिणी बदलापाक गुमान दिल्ल्या निनिवेकारांक विसरलें भारीच महत्वाचें. ह्या मुखांतर देवाचें उतर आनी दैवीक संदेश आनी देवाचो प्रवादी हांकां सर्वांक स्वीकार करपाचें एक माप जिणी बदलप म्हणलें सुवार्थेंत दमून सांगलां.